जायते पावटी आवयो चड करून आमचे लागीं येतात वा वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटात, म्हजो पूत म्हजें आयकना, म्हजी धूव म्हजें उतर आयकना, ती मिसाक वचनात, साक्रामेंत घेनात, फादर मातशें तांच्या पासत माग. अशें कितलेशेच येतात म्हाका मॅसेज. अशें कित्याक घडटा काय? एक कारण आसूं येता, भुरगीं ल्हान आसतना आवय बापायन तांकां देवाचो मोग दिलो ना. आमच्या घरांत सगळें आसा, रजार मागणें आसा वय. ल्हानतान भुरग्यांक जर आमी ती संवय केलोली, घरांत रजार मागणें करूंक जाय. तूं मिसाक येतना भुरग्याक घेवन ये, तुजे कुशीन दवर, दिमी घालूंक लाय, उबें रावतना उबें रावंक लाय, बसतना बसूंक लाय. हें जर आवयन शिकयलेलें, ती भुरगीं शिकता आसलीं. आवयन सोडली तांकां गोरवां भाशेन भोंवपाक. आतां ती व्हड जाल्यान, जून जाल्यान, आतां आवयचें कशें आयकतलीं? जायते फावटी आमच्या आवयो जबाबदार भुरगीं वांकडे वाटेर वचूंक. हांव म्हणना फकत आवय जबाबदार अशें म्हणना. एक एकदां अशें आसा, आवय बरी भक्तिवंत मनीस, पूण भुरगीं मागीर वांकडे वाटेर गेल्या, ती गजाल वेगळी. जशें मोइजेसान परजेक शिटकावणी दिली, तशें आवयन ल्हान पासून भुरग्यांक शिकोवंक जाय. तेन्ना भुरगीं देवाचे भिरांतीन वाडटलीं.